14 मार्च 2017 13 आमदार वेचून आयिल्ल्या भाजपान गोवा फॉरवर्ड मोगोक बरोबर घेवन दिघयांचे सरकार उबें केलें। युतीच्या सरकारात 12तले 5 मंत्री बीजेपीचे, जाल्यार उरिल्ले मंत्री युती पार्टनरांचे। युती सरकाराक आपलो कॉमन मिनिमम कार्यक्रम थारावंक 3 म्हयने लागले। जूनात सीएमपी जाहीर केलो। तातूंत चडशे विशय युतीच्या पार्टनरांचेच। 14 मार्चाक ह्या सरकाराक 1 वर्स जाता। 43 पॉयंट आशिल्लो हो कॉमन मिनिमम कार्यक्रमाचो चवथो वांटो पासून चालीक लागूंक पाविल्लो ना। युतीच्या पार्टनरांनी गाजो केल्ले टेनन्सी आनी माडाचे झाड दोनूच मुद्दे तितले चालीक लायले, बाकीचे चडशे कागदार। सीएमपी खोटियाळाक शेतकी, एनिमल हजबंड्री, नुस्तेमारीचे 9 पॉयंट लिस्टात। टेनन्सी आनी माडाचे झाड सोडल्यार उरिल्ले 7 मुद्दे तश्शे। ब्रँड गोवन फार्म प्रॉडक्ट करपाचेर कांयच हालचाल ना। शेतकी धोरणाक म्हूर्त ना। गुंतवणूक आनी रोजगाराचे 4 मुद्दे सीएमपीत। IPBच्या पास केल्ल्या प्रपोजलांचो फेरविचार केलो। 80% गोंयकारांक रोजगार दिल्यार कंपनीक इन्सेंटीव दिवपाचो प्लान खोटियाळाक। गोंयच्या भुरग्यांक गोंयांत काम मेळचें म्हूण युवा खातीर स्कील ट्रेनिंग चालीक लागलेंच ना। रोजगार तयार करपाक टुरिजम पॉलिसीत फेरबदल करपूय सरकाराक जमलें ना। हावजिंगाक 3 गजाली करपाचें टार्गेट दवरिल्लें। हावजिंग फॉर ऑल बाय 2022। कोलवाळचो आदलो प्रकल्प सोडल्यार सगळे कागदार। झोपडपट्टी पुनर्वसन करपाचो प्लान सीएमपीत दिला, प्रत्यक्षात कांयच ना। साधन सुविधांचे 5 मुद्दे सीएमपीत घाल्यात। पोर्ट कनेक्टिव्हिटी खातीर नवे पूल, हायवे रुंदीकरण केंद्राच्या नाड्यार चल्लां। येरादारीक सर्वकश मोबिलिटी प्लान करपाचें उतर सीएमपीत दिसता। नॅशनल गेम्सां खातीर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी उबारपाचें काम चल्लां। जीएमसीक सुपर स्पेशलिटी आनी बाकीच्यो फॅसिलिटी उबारपाचें काम चल्लां। उदक, लायट, सिवेज सुविधा उबारपाचें कामूय नित्याचे गतीन। प्रादेशीक आराखड्याचेर 3 मुद्दे घाल्ले। प्रादेशीक आराखडो 2030 करप। जमनी विशीं खुबश्यो गजाली जाग्यार घालप। एकूय गजाल चालीक लागूंक ना। प्रादेशीक आराखडोय आशिल्लो तस्सो। शिक्षण मळार 3 मुद्दे घाल्ले। नेबरहूड कॉन्सेप्ट सोडल्यार बाकीचे सगळे कागदार। सोशल वेलफेअरात सगळ्यो सोशल सेक्युरिटी स्किमी रिव्ह्यू करपाचें काम चल्लां। मायनॉरिटी फायनान्स आयोगाचेर 2 दीस फाटीं बोर्ड नेमला। मसणभुंयेचेर पॉलिसी करपाचें उतर सीएमपीत दिल्लें, अजून हात घाल्लो ना। ज्येश्ठ नागरीक खासा भुरग्यांक येवजण्यो सवलती वाडोवपाचें उतर सीएमपीत दिल्लें। धनगर समाजाक एसटी दर्जो दिवपाचो विशय केंद्र सरकारा कडेन व्हरपाचें उतर दिल्लें। सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जाग्यार घालपाची कामां चालू आसा, टार्गेट 2022चे। बाकीचे सर्वसाधारण 10 मुद्दे सीएमपीत आसले। सर्व्हिस गॅरंटी कायदो कांय प्रमाणांत चालीक। पर्यावरण वास्तुशास्त्र विचार चल्ला। खाजगी रानां प्रश्न तडीक लागूंक ना। कसिनो मांडवींतल्यान हालोवप पॉलिसी आसा, चालीक लागना। 6वो कसिनो आयलो। नगरसेवकाक चड अधिकार दिवप आनी कॉमन कॅडर करूंक नगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती अजून करूंक ना। नव्यो नगरपालिका तयार करप, सरकाराच्यो कांयच हालचाली ना। लावड म्युझिकाच्यो अटी सदळ केल्ले टुरिस्ट स्पॉट करप, सरकाराचो कांयच आवाज ना। राज्यबाज कायदो पुराय चालीक लावप, कांयच प्रगती ना। गोंयचे न्हंयांचे अधिकार गोंयाकडेन उरपाक कबलात करप, ड्राफ्ट तयार, सय जावंक ना। गृह आधार येवजणेत सुदारणा करून स्टेपल फूड सप्लाय करप, कांयच जावंक ना। हो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चालीक लावंक 5 वर्सां मेळटात, मात पयल्या वर्सा व्हडलेशें कांयच ऑन ग्रावंड जाल्लें ना। कितल्याशाच गजालींचो विचार पसून जाल्लो दिसना। आतां मायनिंगाचो उजो पालोवंक धांवतले काय सीएमपी चाळूंक बसतले? ना धड मुख्यमंत्री, ना धड कॅबिनेट। फुडाराची आनी सरकाराची दिशाच धड ना। काजिनोज काडटले, काजिनोंक गोंयांत बंद करतले, काजिनोंक दुसरे कडेन व्हरतले। हम घुसेंगे म्हणून रातची मशाल मिरवणूक काडलेले मनीस आयज काजिनोचे नंबर वाडयत आसात। काजिनोज आर फॉर एवर इन गोवा। तांचो आंकडो वाडत आसा। रिजनल प्लॅन नोटिफाय करता म्हणटाले, रिजनल प्लॅनाची गजालूच ना। ग्रेट PDA आनी ग्रेटर PDA चालू जाल्या। ही कोणाची बॉल्सां भरपाक खंयसून बॅगां येतात सगळ्यांक खबर आसा। गार्बेज मॅनेजमेंट करता म्हणलेले गार्बेज एक सोनसोडो सुद्दां अजून जाग्यार पडना। प्लास्टीक फ्री गोंय करता म्हणून 25 फावटी तारखो दिल्यो। सनी देओल तारीख पे तारीख म्हणून वाजलो, तसो मनोहर पर्रीकराच्यो तारखो आयकून गोंयचो आम आदमी वाजला। IPB म्हणून गेली,
थंय सगळो घोटाळो. पार्सेकारान कितलेशेच प्रोजेक्ट पास केल्ले, ते पार्सेकारान केले म्हणून आपूण येना फुडें सगळे बंद उडयले. क्रिमेटोरियम इश्यू घेता म्हणलेलो आनी प्रत्येक गांवान एक स्मशान भुमी तयार करता म्हणलेली, ताजी कांय खबर ना. सर्वीस गॅरंटी बद्दल उलयल्ले की लोकांक इतल्या दिसां भितर तुमचें सगळें काम करून मेळटलें, ताजी कांय जाग ना. म्युनिसिपॅलिटी एक्ट जाग्यार उडयता म्हणलेलो, ताजी कांय जाग ना. सो हें फक्त एक तारको दिवपाचें सरकार जाल्लें, फक्त बंडलां मारपाचें सरकार जाल्लें आनी यू टर्न हो दिसान दीस घेवपाक फामाद जाल्लें सरकार म्हणून आमकां हे वर्सभर याद उरल्या. आनी हे एक वर्स जें गेलें, आम आदमी पार्टी कॉल्स इट अ इयर ऑफ स्ट्रायफ. लोक झुजत आयल्या. ज्या दिसाक सरकार घडलो मार्च 2017 14 तारखेर, तेन्ना पासून लोक चळवळी करीत आसा. ह्या सरकारा कडेन दाखोवपाक ह्या वर्साक तरी आमी पळयला ते भशेन कांयच ना. There is nothing that this government has to show to the people of Goa in the past 365 days. हे एक वर्स प्रॅक्टिकली इट हॅज बीन अ सिंगल पार्टी रूल. सगळ्यो पार्टी मिसळ जावन तांची वैयक्तीक जी वळख आसली ती सगळी जिरून गेली आनी ऑपोजिशन रुलींग अशें कोण उरोंक ना. प्रत्येक गोश्टी ज्यो ताणें पावलां मारल्या ती फक्त खास आदमी खातीरच मारलेली दिसली. आम आदमी खातीर, गोंयच्या आम आदमी खातीर कांयच करूंक ना. जर लोकांचो आवाज आयकलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांची प्रॉब्लेम्स जी आसा ताचो तंटो सोडोवपाचें काम गोंया भितरच जावंक शकता, पूण ती तांकां कॅपॅसिटी ना. गोंयचो लोक जाणा जावंक सोदता ह्या 365 दिसांत राजकारण सोडलें जाल्यार एक पॉझिटीव काम, गोंयच्या लोकांच्या हिताचें काम कितें जालें तें तरी तांणी सांगचें आनी सांगलें जाल्यार तेजेर एक आमी डिबेट करूंक शकता, लोक कितें तरी भासाभास करूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.